देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप धर्मदूतांच्या इतिहासांतलें आनी जुवांवाचें शुभ वर्तमान. आमी कोणाच्यो आज्ञा पाळटा? जे आमकां दुडू दितात, प्रॉफीट कोत्तात, गिरेस्तकायेन बोदतात, तांचे फाटल्यान आमी रावन तांच्यो आज्ञा पाळटा. आनी ह्या वरवीं आमी दाखयता की आमी प्रितुमेंतले मनीस, प्रितुमेचेच, आनीक पवित्र आत्म्याचें आमचे भितर कांयच ना. देव आमकां म्हणटा, जेजूक वयल्यान आपणे पाठयलो. त्या वयल्यान आयलोल्या मनशाक फावो तितलो मान आमी दिवंक जाय. कित्याक ताणें सगळें करूंक जाता, ताका सगळें करूंक परवानगी दिल्या, सगळें आदीन ताचें केलां. आनी हें आमी पळयता जेन्ना सादुकी जे जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हूण मानूंक तयार नात आनी ते मानून ते घेनात, तांकां ते धर्मदूत धरून आपले सोबे मुखार दवरतात आनी तांकां प्रस्न करतात. त्या प्रस्नाचें उत्तर धर्मदूत दितात. ते म्हणटात, आमी जो कोण वयरथान आयला, वयरथान पाठयल्लो देवाचो मनीस, ताच्यो आज्ञा पाळटा. आमी मनशांच्यो आज्ञा पाळिना. कित्याक तुमी सांगतात की जेजू पुनर्जिवंत जावंक ना म्हूण, पूण देवान आमकां कळीत केला. आमी पळयलां, पवित्र आत्मो आमकां धिटाय दिवन सांगता की जेजू पुनर्जिवंत जाला. आनी जे कोण ताचें आयकतात, ताचेर भावार्थ ठेवतात, ताका खालते रावतात, तांकां सगल्यांक देव सांबाळटलो. सासणाचें जिवीत तांकां मेळटलें. मोगाळ भाव भयणांनो, आमी कोणाचें आयकता? सगलो आमचो भावार्थ गिरेस्तकायेन भरलोल्या, पजिसांवांनी आसलोल्या मनशाचेर आसा काय? वो आमी देवाच्यो आज्ञा पाळटा? जरी तर पजिसांवान आसलोल्याच्यो आज्ञा बऱ्यो आसात, त्यो आमी करूंक फावो, कित्याक देवा सारक्यो त्योय आज्ञा आसात. पूण ज्यो आज्ञा देवाच्यो आज्ञा वयर आसात जाल्यार, त्यो मोडटात जाल्यार, त्यो आमी करूंक फावो न्हय. हे तरेन आमी देवाचें उतर मोडटले. हे तरेन देवाक आमी खालते रावचे ना आनी आमकांच आमी इफेर्न करून घेतले. मोगाळ भाव भयणांनो, देवाचें बेसांव आमकां जाय, देवाचें बरेपण आमकां जाय. देव आमच्या कुटुंबान आयिल्लो जाय. तशींच आमची कामां आसुनी, देवाची कामां, देवाक मानता तसलीं आनी देवाच्यो आज्ञा पाळटा तसलीं. मागुया मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या संवसारान आमी क्रिस्तांव जेजूक मानता, सगल्यांनी आमी देवाची आज्ञा मानूंक, सगल्या लोकांक देवाची आज्ञा मानूंक आमी प्रार्थना करुया. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.